आणि आज गोवा गव्हर्मेंटान ही स्कीम सेंट्रलाची स्कीम एडॉप्ट केल्या आणि येद्या मोठ्या प्रमाणात ती इम्प्लिमेंट केल्या. म्हाका दिसता खरोखरच गोंयचे जे यूथ आसा तांची स्कील खंय तरी बरी डेवलप करची, तांकां वर्क कल्चर कसो आसता हाचे कडेन एक हें करचें आनी कितें हें सगळें करता आसतना तांकां खंय तरी एक स्टायपंडूय दिवचें. हे तिनूय गोश्टी करून तांकां खंय तरी सर्टिफिकेट मेळटलें, ताचे करून फाल्यां खंय तरी जॉबाक वतले आनी तांकां थंय एक बेनिफीट तांकां मेळटलें. सगळें पळोवपाक गेल्यार एक बरी स्कीम आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आमच्या युथा खातीर केल्या आनी आमी सगळे जाणा 40% आमचे पॉप्युलेशन युथाचें आसा आनी तांकां खंय तरी स्ट्रॉंग करप, तांकां खंय तरी स्कील करप आनी तांची स्कील आनी वाडोवप. आनी आमी सगळेच आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आज आमचे गोंयचे यूथ पसून आसा ते आज एक स्कील इंडियाच्या माध्यमांतून नाल्यार डिजिटल इंडियाच्या माध्यमांतून मेक इन इंडियाच्या माध्यमांतून आज एक्सपोर्ट करपाक पावले. डिफेन्स सेक्टरान आज एक्सपोर्ट करपी एक कंपनी पसून आज गोंयची आसा. हें दाखोवन दिता गोंयकार आमी कितले स्किल्ड आसा. ते स्कील फक्त पॉलिश करप आनी तांकां फुडल्या कामा खातीर आनी तयार करप ही गव्हर्मेंटाची ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराची जी एक विजन आसा. आनी आमचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताचे जे हांगा ताणें इनिशिएटीव घेतला म्हाका दिसता खरोखरच तोखणाय करपा सारकें आसा आनी हाचें खूब बेनिफीट युथांक जातलें आनी म्हाका दिसता ही स्कीम म्हाका दिसता आनी वाडोवपाची गरज आसा. Our youth have to be skilled, and if the workforce is skilled for that matter, it helps the society at large, it helps themselves, it helps the state, and it helps the nation. We must realize in the great task of nation building, it needs the contribution. All the youth need to contribute their might, and once it is combined together, it becomes a very potent force for faster development, better development, and one actually contributes his mind to do something positive for the society and the country. This is what is required, and that is what skill development is all about. यूथ स्किल प्रोग्राम आसलेलो आनी हेजे श्रेय जे आसा पळय ते सगळे आमच्या प्रायम मिनिस्टराक वयता, श्री नरेंद्र मोदीजी. आयज नरेंद्र मोदीजीच्या एक विचारधारान आयज हे दीस घडोवन येयलेलो आसा, जेणे तेणें युथाक लागून जो हो एक स्टेप फॉरवर्ड घेतलेलो आसा. आनी त्याच प्रमाणे आमचो त्याच्याच लिडरशिपाच्या अंडर आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तेणें जी इनिशिएटीव घेवन तेणें आमच्या गोंयच्या लोकांक प्रॉमीस केल्लें की 15,000 आमी जॉब दितले म्हणून आनी आयच्या दिसाक आमी डिक्लेअर करतले म्हणून. त्या प्रमाणे आयज अरावंड 8,000 इन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आनी 7,000 अरावंड 7,000 इन प्रायवेट सेक्टर अशें करून 15,000 आयज आख्ख्या गोंयभर आमी आयज तांकां अपॉयंटमेंट लेटर्स दिल्लेले आसा. सो हे युथांक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळिल्ली आसा की बाबा हो एक वर्साचो जो प्रोग्राम तांकां जी ट्रेनींग आसतली त्या ट्रेनिंगान तेंच्यांनी कशें गव्हर्मेंट जॉबाक फेस करपाक तेज्या लागून तांकां सर्टिफिकेट जी मेळटली ती सेंट्रल गव्हर्मेंट प्लस स्टेट गव्हर्मेंट रिकॉग्नायज आसतली. सो तांकां फ्युचराक लागून बरें पडटलें आनी हो जो इनिशिएटीव आयज आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन घेतला तेज्या लागून हो इतल्या लोकांक बेनिफीट जालो आनी आख्ख्या देशात अरावंड मोर दॅन 15 lakhs युथांक हेचो बेनिफीट जातलो. सो म्हाका दिसता आयज आमकां एक गर्वाची गोश्ट आसा कित्याक आयच्या दिसाक आनी स्पेशली आमच्या मुर्मुगांव तालुक्यान आमचो पालक मंत्री श्री मोविन गुदिनो सर आयज हांगा चीफ गेस्ट म्हणून उपस्थित आसलेले. आमी सगळे तेच्या बरोबर रावन आयज हे सगळ्यांक अपॉयंटमेंट लेटर डिस्ट्रिब्यूट केले आसा. ते खूब अभिमान दिसता कित्याक आयज आमचो ज्या प्रमाणे CM आनी आख्खी ती टीम जे काम करता त्याच प्रमाणे आयच्या दिसाक एक 15,000 लोकांक खंय तरी एक अपॉयंटमेंट लेटर दिवप ट्रेनींग प्रोग्रामाक लागून एक वर्साक लागून म्हाका दिसता एक मोठी गजाल आसा. म्हाका दिसता बाकीचे कोणेनूय तितले क्रिटिसिजम करून बट हो गव्हर्मेंटाचो इज फोकस्ड कित्याक लोकांच्या डेवलपमेंटाक लागून आयज आमी गोंयभर डेवलपमेंट पळयता तशेंच आमी हो प्रोग्रामाचो जो युथाचो डेवलपमेंट पळयला